आज म्हादयची केज गोंय सरकाराच्या वतीन जो सिनियर काउन्सिल लढयतालो तो सिनियर काउन्सिल एडव्होकेट दातार हाणें जो आज स्टेटमेंट केला तो खरेंच सामको धक्कादायक आसा. आपल्या स्टेटमेंटात तो म्हणटा की आपल्याक सरकाराचे इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले की ऑब्जेक्ट नाका म्हणून जेन्ना कर्नाटकाचे पिटिशन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ म्हादय ट्रिब्युनल अवॉर्ड वॉज टेकन अप फॉर हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. हाजेर आमचे विरोधी पक्षाचे आमदाराचे कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें. आमी एक कॉलिंग एटेन्शन दिल्लें म्हादय अवॉर्डाचेर डिस्कस करपाक आनी तें आयलें. सरकारान एडमीट केलें, सभापतीन तें एडमीट केलें आनी तें डिस्कशनाक गेलें. त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटाचे वतीन कॅटेगरिकली आमकां सांगलें गेलें की लॉयरान जें डिसिजन कोर्टान घेतलें ऑब्जेक्ट न करपाचें हें प्युअरली ताजें डिसिजन आशिल्लें. गव्हर्मेंटा कडल्यान ताका कांयच इन्स्ट्रक्शन्स नाशिल्लीं किंवा गव्हर्मेंटा कडेन ताणें डिस्कस करूं ना आनी ऑन द स्पॉट ताणें तें डिसिजन घेतलें असो स्टेटमेंट आमकां सरकाराच्या वतीन थंय केलो गेलो. पण आज जेन्ना ह्या सिनियर काउन्सिलाचें क्लॅरिफिकेशन येलें तें पळयतकीर अशें दिसलें की हें सगळें ठरोवन केलां काय कितें. कारण ताणें एक पॉयंट रेज केला तो सामको व्हॅलीड आसा. तो सिनियर काउन्सिल म्हणटा की आपणे जर सरकाराचे इन्स्ट्रक्शन्स नासतना जर आपणे थंय आपूण उगी राविलो, आपणे जर ऑब्जेक्शन रेज केलें नाशिल्लें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान इमिजिएटली परत एप्लिकेशन करपाचें दॅट इट शूड बी हर्ड म्हणून. तशें एप्लिकेशन ताणें कांयच केलें ना अशें आज ताजो एक स्टेटमेंट आयला. म्हाका दिसता हाजेर सरकारान पूर्णपणे जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. कारण एक म्हणजे विधानसभेत खरी माहिती दिवप ना आनी दुसरें आज सिनियर काउन्सिल जें सांगता तें वेगळेंच आसा. हाजेर सरकारान जबाबदारी घेवन हांवें काल सांगलें की सरकारान जबाबदारी घेवन राजिनामो दिवचो. कारण हो प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचो, सगळ्या गोंयकाराचो. म्हादय ही आमची सगळ्यांची आवय अशें सगळे जाण म्हणटात. दिवची ना रे दिवची ना, आमची म्हादय दिवची ना अशें स्लोगन आख्ख्या गोंयांत लोकांनी आयकलां. आनी म्हणून म्हाका दिसता हें सरकाराचें कर्तव्य आशिल्लें की म्हादयचें रक्षण करप. तें रक्षण करपाक हें सरकार फेल जालां.